आशव्या दर्यादेगेर उज्यांत आशिल्ल्या शेकाची नोंदणी हॉटेल म्हणून जाल्या. खऱ्या अर्थान अशी नोंदणी खासगी शेक म्हणून जावपाक जाय आशिल्ली. ह्या प्रकाराचो हांवें अहवाल मागयला. तशेंच राज्यभर पर्यटन आस्थापनांची नोंदणी तपासपा खातीर पर्यटन संचालकाच्या फुडारपणाखाला एक समिती तयार जातली अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिली. संसदेत सध्या चर्चे खातीर आशिल्ल्या नारी शक्ती वंदन विधेयक संमत जाले उपरांत गोंयांत लोकसभे खातीर 3 सुवातो आसतल्यो. ह्या विधेयका अंतर्गत मतदारसंघ फेररचना प्रस्तावित असून ती लागू जाल्या उपरांत नव्या कुशावती जिल्ह्याक तिसरो खासदार मेळपाक शकता. लोकसभेत बायलां आरक्षणाविशीं संबंदीत सुदारणा विधेयकाचेर चर्चा सुरू आसतना ही माहिती मुखार आयली. 3 पैकी गोंयांत लोकसभेची एक सुवात बायलां खातीर आरक्षीत आसतले अशें लोकसभेत चर्चे वेळार गृहमंत्री अमित शाह हांणी स्पश्ट केलें. पणजे मार्केट वाठारांत फाटल्या वर्सा सील केल्ली धोकादायक इमारत मातयेबरवण करपाचें काम महापालिकेन सुरवात केलां. मात ह्या कारवायेंत थळावे वेपारी आनी स्टॉल धन्यां मदीं भयाचें वातावरण पातळ आनी वाठारांत तणाव निर्माण जालो. कुडचड्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणातल्या सोहम नायकाक 5व्या केशीत अंतरीम जामीन मेळ्ळो. जाल्यार जामीन अर्जाचेर निर्णय जावच्या पयलीं गुन्यांव फाटल्यान ह्या दुबावीत आरोपीक अटक करचो न्हय असो आदेश मडगांव सत्र न्यायालयान जारी केला. शिक्षणीक वर्साचे सुरवेकूच राज्यात घुसपागोंदळ दिसता. 1 एप्रिला सावन सुरू जाल्ले शिक्षणीक वर्स फक्त 15 दिसांनी फुकट गेलें अशें दिसता. गरमेक लागून भुरग्यांक त्रास जातात. शिक्षक आपल्याच शाळेच्या कामात घुसपल्ल्यान विद्यार्थ्यांक शिकोवपाक वेळ मेळना आनी विद्यार्थ्यांची हाजेरी उणी जाल्ल्यान जायत्या शाळांनी वर्ग बेकार पडले. सरकाराचो निर्णय चुकीचो थारलो. आतां ह्या निर्णयाचेर परतून विचार करपाची गरज आसा अशें शिक्षण तज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी सांगता.
फाटल्या वर्साचे तुळनेत जानेवारी आणि फेब्रुवारीच्या पहिल्या 2 महिन्यात राज्यात भेट दिवपी देशी आणि विदेशी पर्यटकांची संख्या सुमार 32,500 वाढल्या. पूण अमेरिका, इस्रायल आणि इराण हांच्यामदल्या झुजाक लागून निर्माण जाल्ल्या समस्यांक खातीर मार्चात पर्यटकांचो आंकडो उणो जालो अशें पर्यटन खात्याकडल्यान मेळिल्ल्या आंकड्याप्रमाण दिसून आयलां. सेंट्रल लायब्ररीच्या फाटल्या बांदिल्ल्या मँग्रुव्ह बोर्डवॉकाक अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो पालोवपेदारान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. मात उजो कसो लागलो हाचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. सरकारान हो पूल 2.5 कोटी रुपया मोडून बांदिल्लो. शुक्रारा मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी जी फूड फेस्टाचें उक्तावण केलें. खासा करून पारंपारीक नुस्त्यांचो धंदो गोंयकारांनीच करचो, तशेंच चिकना परस पणसा सावन तयार केल्ल्या वेगन खाण खावपाचो सल्लो मुख्यमंत्र्यांन दिला. राज्यात पारंपारीक पद्दतीन तयार केल्ली खाणां जेवणां रुचीक आनी निरोगी आसता. गोंयची अन्न संस्कृतायेंत संवसारभर फामाद जावपाची तांक आसा. हे खातीर गोंयकारांनी पयलीं आपल्या खाणां जेवणांक उर्बा दिवपाक जाय अशें हे वेळार मुख्यमंत्री उलयलो. दिव्यांगा खातीर सरकारच्या सेवेंचो लाव अदीक सुरळीत करपाच्या दिकेन खात्यान एक म्हत्वाचें पावल उबारलां. समाज कल्याण खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे हस्तुकीं दिव्यांगा खातीर दिव्य साथी चॅटबॉटाचें उक्तावण केलें. व्हॉट्सएप आनी कॉला वरवीं म्हायती मेळटली. तशेंच कागाळी करपा खातीर न्याय पोर्टल ही वेबसायट सुरू केल्या. अशे खातीर लावार्थ्यांक घरा बसून अर्ज, म्हायती आनी सेवेचो लाव घेवपाक मेळटलो. पातोळेच्या होलसेल नुस्तें मार्केटा भायर रस्त्यार बेकायदेशीरपणान वेवसाय जाल्ल्यान थळाव्या लोकां मदीं तिडकीच्या ल्हार पातळा, ट्रॅफिक जाम, बुरशेपणां जाल्ल्यान प्रशासकीय निश्क्रियता हांचेर प्रश्न उपरासतात. तशेंच बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी लोकांनी केल्या.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेचे आंदोलन गोंयांत जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयांत हेज्या बद्दल म्हाका खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचेर तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा जे सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. दिल्ली पोलिसांच्या गुन्ह्या फाट्यान यशस्वी कारवाई करीत बेकायदेशीर आरमार जप्त केली. या कारवाईत एकल्याक अटक करून 2 पिस्तुलां आणि मॅगझीन तशेंच एक देशी कट्टा 23 लायव्ह कार्ट्रिजी जप्त केल्या. या पुराय प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. लखनौच्या विकासनगरांतल्या झोपडपट्ट्यांक लागिल्ल्या भयानक उज्यांत लसून 4 सावन भुरग्यांक दुर्दैवी मरण येवपाची घडणूक घडली. या घडणुकेत खंय सुमार 250 झोपडपट्ट्यांक उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. पुलिसांक कैद करिना फुडें तांणी उजो पालोवपी दळा सयत घडणूक थळार दाखल जावन हो उजो आटपात हाडपाचो पुरेपूर यत्न केलो. मात तो मेरेन सगळ्यो झोपडपट्ट्यो उलासून गोबर जाल्ल्यो. सिलिंडराच्या स्फोटान हो उजो लागिल्ल्याचो प्राथमीक अदमास आसा. सध्या ह्या झोपडपट्टीत रावपी लोक बेघर जाल्ले आसात. उजो लागले उपरांत हांगा सामके भयानक अग्निकांडाचे चित्र दोळ्या सामकार उबे रावले. मुख्यमंत्र्यान घडणुकीची दखल घेवन फुडल्या कारवाईचे आदेश दिल्या तशेंच गरजूक मजतीचो हात फुडें केला. मात ह्या उज्यांत लासून 250 झोपडपट्ट्यांतले सगळ्या सामानाचो गोबर जाला. दिल्ली पोलिसांच्या गुन्ह्या फाट्यान केल्ल्या एका म्हत्वाच्या कारवायेत घोळे वखदां तशेंच MDMA सप्लाय मॉड्युलाचो पर्दाफाश केल्लो आसा. ह्या कारवायेत 2 जाणांक अटक केल्ली आसा. तशेंच वट्टे 19.15 ग्राम MDMA, 29 एक्स्टसी पिल्स, MDMA क्रिस्टल आनी वॅगनार गाडी जप्त केल्ली आसा. फुडलो तपास सुरू आसा.
कर्नाटकच्या देवपूर यादगीर जिल्ह्यात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 6 जाणांक दुर्दैवी मरण येवपाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी गाडयेचो धक्को बशीक लागलो आनी सोमतोच उजान पेट घेतलो. उजान लासून बस आनी गाडयेचो गोबर जालो, मात रोखडोच उजो लागिल्ल्यान गाडयेंतल्या कोणाकूच वाटावपाक शक्य जालें ना. उजो पालो पिद्याक कैद केल्या उपरांत घडणूक थळार दाखल जावन तांणी उजो नियंत्रणात हाडपाचो यत्न केलो. ह्या पुराय घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. मुंबईच्या रेझिडेन्शियल इमारतीतल्या एका फ्लॅटाक उजो लागिल्ल्यान एकूच खवदळ पडला. सुदैवान कसलीच जिवीत हानी जावंक ना, मात नेमको उजो कसो लागलो आनी कितल्या रुपयांची हानी जाल्या तें कळपाक मार्ग ना. उजो पालो पिद्याक कैद केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार दाखल जावन उजो आटपात हाडपाचो पुरायपणान यत्न केलो. एके वटेन दक्षिण भारतात हिमटिवेवाची लक्षणां दिसून येतना, दुसरे वटेन जम्मू काश्मीरच्या श्रीनगरात पावस पडलो. पयलींच थंड वातावरण आसतना आता पावसान हजेरी लायिल्ली आसतना वातावरण आनीकूय थंडगार जाल्लें आसा. मात दिसपट्ट्या जिणेंत कसलीच आडमेळी आयिल्ली ना. लोक सदचेवरी आपापल्या कामां खातीर भायर सरल्यात. मात ह्या हवामान बदलाक लागून केन्नाय पावस, केन्नाय शीं जाल्यार केन्नाय गरमी जावपाक लागिल्ल्यान हवामानांतल्या हे बदलांचो अदमास न येवपासारको आसा. देशांत 2011 ते 2024 ह्या काळात खावपाच्यो संवयी नेटान बदलल्यात. आता लोक व्हड प्रमाणात अन्न पदार्थांचे सेवन करतात. गरीब लोकां मदीं लेगीत दूध, डेरी पदार्थ, फळां, तांतयां, नुस्तें, मांस सारकिल्या पोशक पदार्थांचो वापर वाडला. युरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2026च्या घरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षणाचो अहवाल आसा. NFSA आनी PMGKAY ह्या येवजण्यांक लागून गरिबांक फुकट अन्नधान्य मेळटा. ताका लागून धान्य सांठो करपावेलो खर्च लोकांक हेर खाद्यपदार्थांचेर वाडोवपाक मेळ्ळो. गांवांनी फळां खावपी लोकांचो वांटो 68% वयल्यान 93% जाला. सरासरी म्हयन्याचो वापर 1.69 वयल्यान 2.35 किलो मेरेन वाडला. गांवगिऱ्यांतल्या गरीब घरां मदीं 45% वयल्यान 72% मेरेन वाडला. शारांतल्या गरीब घरां मदीं 57% वयल्यान 76% मेरेन वाडला. भाज्यांच्या सेवनातूय मातशी सुदारणा दिसून आयल्या. क्षयरोग TB हो भारतात अजूनही एक मुखेल संसर्गजन्य रोग असून ताचो लोकांच्या भलायकेचेर व्हड परिणाम जाता. वेळार तपासणी, पुराय उपचार आनी सादे प्रतिबंधात्मक उपाय केल्यार हो रोग नियंत्रणात हाडूं येता अशें तज्ञांनी मत मांडलां. देखून तांची लक्षणां कुडीत दिसल्यार रोखडीच दोतोराचो सल्लो घेवचो. ह्या गंभीर दुयेंसाचेर बेगोबेग उपचार घेवप गरजेचे. संवसारीक भलायकी संघटनेच्या म्हणण्या प्रमाण संवसारांत भारतात सगळ्यात चड क्षयरोग दुयेंती आसात. 2020 वर्सा संवसारांतल्या वट्ट क्षयरोग दुयेंतींतल्या सुमार 27% दुयेंती भारतात सापडले. दर वर्सा लाखांनी लोकांक ह्या दुयेंसाची लागण जाल्ल्यान हो भौशीक भलायकेचो गंभीर प्रश्न उप्रासपाक लागला अशी माहिती मेळ्ळा. संसर्ग जाल्ल्या मनशाक खोकली वा शीक येता तेन्ना हो रोग हवेंतल्यान पातळटा. सारको उपचार केलो ना जाल्यार तो जीव घेणो थारपाक शकता.
वाडट्या गरमेंत उदकाच्या उणावाक लागून ब्लड प्रेशर कमी जावपाची शक्यताय आसता तेन्ना अशा दुयेंतींनी काळजी घेवप गरजेचें ठरता. तुमचो BP कमीत कमी 90/60 ते 120/80 mm आसपाक जाय. मात दर एकल्याच्या भलायके संदर्भातलो इतिहास, पिराय तशेंच शारिरीक स्थिती प्रमाणे ब्लड प्रेशराची पातळी वयर सकयल जाव येता. मात जेन्ना अकस्मात रक्तदाब उणो जाता तेन्ना घुंवळ येवप, दोळ्या सामकार काळोख येवप, रोखडेंच थकप, मळमळप ह्या सारखी लक्षणां सहज दिसपाक लागतात. चड करून डिहायड्रेशनाक लागून रक्तदाब उणो जावपाक शकता. देखून तेन्ना अशा परिस्थितीत इलेक्ट्रोलायट ड्रिंक पिल्यार खंय तरी मजत जातली अशें दोतोर सांगतात. तुमकां आयकून अजाप दिसतलें पूण हें सत आसा. फक्त आनी फक्त 8 मिनटां रागराग केल्यार रक्तपेशींचेर 40 मिनटां ताचो नकारात्मक परिणाम उरता खंय. जाका लागून परत परत काळजाच्या संबंदीत दुयेंसांचो धोको तशेंच स्ट्रोक येवपाच्या प्रमाणात वाड जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें संशोधनांतल्यान दिसून आयलां. आयजकाल बारीक सारीक गजालींक लागून राग रोखडोच येवपाक लागिल्ल्यान ही म्हायती सामकीच धक्कादायक आशिल्ल्याचें कळटा. जाका ह्या दुयेंसाचो इतिहास सुद्दां ना तांच्यातूय धोको वाडूं येता अशें संशोधनांतल्यान स्पश्ट जाल्लें आसा. देखून खंय तरी मन आनी तकली थंड वा शांत दवरून दर एका गजाली कडेन पळोवप गरजेचें जाल्लें आसा. सेकंदभरा खातीर आयिल्लो राग काळजाचें दुयेंस वा स्ट्रोक सारखी लक्षणां तयार करपाक शकता. हाच्या परस भयानक म्हायती ना अशें म्हळ्यार अतिताय जावची ना. तज्ञांच्या मतान कॅन्सर अचकीत जायना. सदच्या ल्हान मायक्रो एक्सपोजराक लागून तो ल्हव तयार जाता. प्रदूषण, सनस्क्रीन लावप ना, अपुराय न्हीद, चड प्रोसेस्ड फूड ह्यो गजाली त्या वेळार धोको निर्माण करता अशें दिसना. मात बऱ्याच काळा खातीर ह्यो गजाली गंभीर थारपाक शकतात. सेगीत बसून काम करप, शारिरीक हालचालींचो उणाव आनी व्यायाम करप ना हाका लागून रोगप्रतिकार शक्तींचेर परिणाम जावपाक शकता. बऱ्याच काळात हे धोको वाडोवपी थारपाक शकता. ह्यो सगळ्यो गजाली जरी असल्यो तरी भिवपाची गरज ना. फक्त जागरूक रावपाची गरज आसा. आमच्या शरिरात DNA दुरुस्ती आनी घटमूट रोग प्रतिकार शक्त प्रणाली आसता. मात मातशें सांचून उरल्यार व्हड धोको निर्माण जावपाक शकता. तज्ञांच्या मतान कॅन्सराचो धोको फक्त ह्या संवयी पुरतो मर्यादित ना. सदचे जिणेंत आमी सहज आडनदर करपी संवयो वर्सान वर्स एकठांय येवन व्हड परिणाम करपाक शकतात. दर्यादेगेर खर वताक लागून सनबर्न न जावपाची आमी जतनाय घेतात. मात सदांच ऑफिसाक यो वच करतना, दुचाकी चलयतना वा मैदानार व्यायाम करतना लागपी सुर्याच्या किरणां कडेन आडनदर जाता. सदांच लागपी हलके वत कातीच्या पेशींत DNA बदल घडोवपाक शकतात. हाका लागून मुखार कातीचो रोग, कॅन्सराचो धोको वाडपाक शकता. कॅन्सर म्हळ्यार दोळ्या मुखार येता ती सिगरेट, तंबाखू आनी सोरो अशे व्हड धोके उबे रावतात. वाहनांचो धुंवर, बांदकामांचो धुल्ल आनी इंधन लाशिल्ल्यान तयार जावपी PM 2.5 कण फुफ्फुसांच्या भितर पावतात. बरोच काळ संपर्कात रावल्यार सामके सिगरेट ओडिनाशिल्ल्या मदीं फुफ्फुसांच्या कॅन्सराचो धोको वाडपाक शकता. एका दिसान परिणाम जाणवना, मात वर्सांची वर्सां तो सांचून उरता आनी उपरांत कॅन्सराचो धोको आनीकूय वाडत वता.
केंद्र सरकारान दुखणे आनी तपासा खातीर वापरपी निमेसुलाइड वखदां विशीं व्हड निर्णय घेतला. 100 मिलीग्राम परस चड डोस आशिल्ल्या निमेसुलाइडच्या सगळ्या ओरल वखदांचे उत्पादन आनी विक्रीचेर बंदी घाल्या. भलायकी मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण निमेसुलाइड हे नॉन स्टिरॉयड अँटी इन्फ्लेमेटरी वखद, ताका लागून दुखणें सोंपता पूण ताच्या चड प्रमाणात यकृताचें लुकसाण जावपाचो धोको आसता. ही बंदी फक्त चड प्रमाणात म्हळ्यार 100 मिलीग्राम आशिल्ल्या निमेसुलाइडाकच लागू जातली. जाल्यार उण्या प्रमाणांतली वखदां उपलब्ध उरतली. निमेसुलाइड ब्रँड विकपी वखदां कंपनीक आतां चड प्रमाणात वखदां तयार करप बंद करचें पडटलें. पयलींच बाजारात आशिल्ली वखदांय परतून मागोवची पडटली अशें कळटा. भारतीय हवामान खात्यान जारी केल्ल्या अदमासा प्रमाण छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटकात हीट वेव्हची चिन्हां दिसून आयल्या. जाल्यार हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर आनी लडाखात गडगडाटा सयत पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केल्लो आसा. मजगतीं पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, उत्तराखंड, कोस्टल आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, कर्नाटक, पंजाबात गडगडाटा सयत वादळी वाऱ्याची शक्यताय उक्तायल्या. मजगतीं केरळ, गुजरात, कोकण, गोंय, तामिळनाडू, दमण वातावरणाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायली आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो.